Page 98, G3. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप सायबाच्या इंतेन्सावा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी इंतेन्सावा जावन आसात त्यो आमी देवा मुखार म्हूण दवरुया. तशेंच आयच्या ह्या दिसा जे कोण आपले बर्थडेज म्हूण सेलेब्रेट करता, सदांच देवाची आज्ञा आपल्या जिवितान पाळून देवाचे खुशे प्रमाणे आपले जिवीत फुडें व्हरूंक म्हूण तेंचे पासत पूण मागुया. आयची वाचपां आमकां सदांच देवाची विस्मिता जी आमचे जिवितान घडटात ते पासत देवाक आर्गां आनी दिनवासणी दिवन देवा सवरी आमचे जिवीत सदांच अर्पण करून फावो ते परी फुडें वचूंक आमकां आपयतात. तरी पूण ह्या संवसारी जिविताचेर जेन्ना आमी नदर म्हूण घालता, आमकां एके भाशेन बरेचशे डिझायर्स म्हूण आमचे फुडें म्हूण दिश्टी पडटात. तेच भाशेन आमी केन्ना केन्ना वाट चुकता. तशेंच आमी केन्ना दुसऱ्यांक आमच्यान भोगसणे दिवंक म्हूण जायना. कोण आमच्या जिवितान आमकां दूख त्रास कश्ट म्हूण दितात त्या मनशांक आमी केन्नाच आमच्या जिवितान परतून एक्सेप्ट म्हूण करिना. केन्ना केन्ना उलय नासतना म्हूण रावता. तर आतां सगळे आमच्या ह्या पातकांचो उगडास करून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो अग्न्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भागवेन सदांच आंकवार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आपल्या सरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवीदारा देवा आमचे बापा, जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्याची वाट तयार करूंक तूं आमकां फरमायताय. सर तरेची आमची पिडा काडून उडोवंक तूं येता म्हूण आमी जाणू. तर ताचे भेटची बुजवण आमकां फावो जावच्याक कसलेच अशक्तायेक लागून आमकां पुरो जावन दिवं नाकाय. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सर कशात आनी म्हजे सारको आनी कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात, हीं नोकेत्रां कोणें केल्यांत. एक फौज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक आपल्या नांवान तो उलो कोत्ता तो तोच. ताचे शक्तीक कितली पदवी,
कितलें व्हड ताचें बळ, कोणूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पर ताव ना. म्हज्या ओकांची तो बेफरवा कोत्ता. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जाय जाकोबा? अशें तुज्यान कशें झरोवंक जायत इस्रायेला? तुका कळूंक नासलें काय? तुवें आयकूंक नासलें काय? सर्वेस्पर सासणाचो देव, पृथ्वीच्यो शिमो ताणें घडल्यात. तो तोकोना, तो दमना, ताचें गिन्यान ताव ना. तकलेक तो शक्ती दिता आनी बळ नासलोल्यांक घटाय. तरणे दाल्ले तोकोन आनी दमून वचिसतात. तरणाटे गुलगुलून वचिसतीत. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितली नवें बळ मेळटा. घोणी परी ताका पाकाटे फुट्टात. तीं धांवतात पूण दमनात, चलतात पूण तोकोनात. देवाचें उतरें. देवाचे वळकार. आमचो जबाब जावं दी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. आमचो जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. आमचो जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. तोच सगलें तुजे ओकमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तोच तुजें जिवीत फोंडांतलें निवाडटा. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालेचो मुकूट घालता. आमचो जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून पेटना. ताचें काळीज काकुतीचो तेवो. आमच्या पातकांक फावो तें मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. आमचो जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सय सय, सर्वेस्पराक सय सय, सर्वेस्पराक सय सय, सर्वेस्पराक सय सय. पळय, आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळोंक तयार आसात तीं सोदोव. सर्वेस्पराक सय सय, सर्वेस्पराक सय सय, सर्वेस्पराक सय सय, सर्वेस्पराक सय सय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या भारा खाला आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे झूज तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक
हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमचे जिव्याक समाधान मेळटलें. तर म्हजें झूज सोंपें आनी होलूय म्हजें अजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचपान सर्वेस्पोर देव आमकां म्हणटा, तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. आमी जेन्ना मागणें म्हूण करता, आमी कशे भाशेन मागण्याक म्हूण बसता. थोडीं मनशां मागणें करता आसतना दोळे धांपून मागणें करतात. कित्याक म्हूण आमी दोळे धांपता? कित्याक दोळे उक्ते करून जर आमी मागणें करूंक सोदता, आमचे मुखार जें कितें दिश्टी पडटा तें आमकां डिस्टर्ब म्हूण करता. म्हणून अंतस्करणा भितरच्यान आमी मागणें करूंक सोदता आनी सर्वेस्पोर देवाक भितरल्यान आमच्या काळजांतल्यान आमी पळोवंक म्हूण सोदता. तेच भाशेन थोडीं मनशां मागणें करीत आसतना दिमी घालून पूण आपले दोळे केन्ना वयर उबारिनात, आमी सकयल म्हूण दवरता. आमी जर चड पातकांनी म्हूण रावता तर आमकां दोळे वयर उबारूंक आमकां लजशें दिश्टी पडटा. देवाचो मोग, देव आमकां मोग दाखयत आसा, तरी पूण आमी एके भाशेन वायट रस्त्यार जेन्ना आमी चलता आमकां लज दिसता देवा चडशी दोळे उबारूंक. पूण आयचे पयले वाचपान सर्वेस्पोर देव आमकां म्हणटा, आपले दोळे उबारात आनी पळयात, कित्याक ह्या संवसारान सगळें कितें केलां तें सर्वेस्पोर देवा चडशी आमकां मेळ्ळां. ते पासत सदांच देवाक आर्गां दिनवासणी दिवन आमी देवाची स्तुती गावूंक म्हूण जाय. पूण बरेच फावट आमच्या जिवितांतले कश्ट, त्रास आनी दूख जें आमकां भोगूंक पडटा ते वरवीं आमी कश्टावता आनी त्या वरवीं आमी केन्ना केन्ना थंयच म्हूण रावता. आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमकां उगडास करून म्हूण दिता, सगळीं जीं कश्टावलेलीं आसात तीं म्हजे चडशीं यात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. हय, सर्वेस्पोर देवाचो मोग खरोच माये मोगाचो. तो शांतिकायेन आमकां सगळ्यांक एक्सेप्ट म्हूण करता. आमी जर तरी पातकान उरता आनी वायट रस्त्यार वेता, तरी पूण तो आमकां एक्सेप्ट करून आमी परतून तेचे चडशी येतले म्हूण वाट पळयत आसा. आनी ह्या दिसांनी आमी तीच तयारी म्हूण करता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक आमच्या जिवितान घेवंक म्हूण. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच देवाची जी कृपा आनी आशिर्वाद आमकां मेळ्ळा ते पासत पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिवन, तशेंच आमच्या जिवितान कोण आमकां त्रास कश्ट दितात तांकां भोगसणें दिवन देवा चडशी आमी दाखयता ती वाट अपुरबायेन फुडें सरूं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. मागणी. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रुचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाला कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. हे अविचित सुरू जाल्ले पेस्त पिडा निरंतरी नायकायन येवंक, हे पिडेक लागून दोगतोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार आमी मागता. आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणाधीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकारांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पेज 31 C9.
म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. मोगाळा बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बळी आमी तुका समर्पिता. तुजे ओगणीक पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विले येवजण पूर्ण केले आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तेन्ना तुवें भासायलेली देणी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीचे सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. पवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. हून सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. हून सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत. पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानी सोड आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडूनणारा जेजू क्रिस्तान शिकवलेले प्रार्थन आता आम्ही सगळी धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बगस, आनी आमकां तारण्यान पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूनणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळी सुभागी. सौम्या, तूं म्हजे भितर येवं म्हाका पावना, म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परूस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तयारी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजान तूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. D45 page 73. Ci
प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणान बोळान पातकांतली आमकां सुटय आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी हुरबेवून तयार जावंक हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातसो वेळ बसात. फादर जॉन ताणें मीस भेटयल्लें आसा, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे जी आमकां हांगसर मदत करतात, आमचे सांकिस्तांव आनी बाकीचीं आल्तार मांडून मागीर जी वाचपां करतात आनी गायन करतात, आनी ए मिडिया आनी आमचो ब्रदर आसा ते सगळीं हे लोकांक दाखयतात. तो तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां इगोर्ज मीस जाले म्हणटच बंद आसतली, कित्याक ती कॅस्केट पळय आसा, सायबाक ती कॅस्केटीन घातलेलो आसा. कॅस्केट 1637 वर्सा 1637 त्या वर्सा घडून हाडलेली. पूण इतलीं वर्सां जालीं तिचेर आमी कांयच करूंक ना. 2-3 शेकडे जाले म्हणटच तिका आतां कितें तरी करिना जायत जाल्यार ती सारकी पडटली, मोडटली. ताका लागून हांवें मातसो तोकस घेतलेलो आसा. आतां ASI भायर वचपाक आसलेली, ती भायर वचना, पूण आमी हांगसरूच बाजिलिकेनूच ती दुरुस्त करतल्या, सारकी करून आमी दवरतल्या. ताका 2 म्हयने लागतले, पूण फाल्यां ती आमी काडटल्या. सायबाक आमी थंयसरूच वयर दवरतल्या, पूण आनी एक कॅस्केटीन थंयसर दवरतल्या आमी. ताका आमी थंयसर व्हरना, तो हांगसरूच आसतलो आमचे बरोबरच. तर मिसां म्हणना हितून 2 आसतलीं ह्या दिसांनी, सकाळची 7 आनी 8, आनी आयतारा दीस 4 मिसां दवरल्यान 7, 8, 9, 15, 10, 10-15 मीस इंग्लीश भाशेन आसतले. सांगेची मिसां म्हणना हितून हांगसर तुमचे पासत ना, पूण तुमच्यान यूट्यूबाचेर इंग्लीश भाशेन पळोवंक जाता. ताच्या आदीं पवित्र ओर आसता आनी मागीर मीस येता. तर हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी तोकस घेवन मोगान हांगसर सायबाच्या गोंयांतान येतात मिसान वांटो घेवच्याक. तुमच्यान तें बुकींग करूंक जाता, आनी अशीं आयलीं जाल्यार तुमच्यान येवंक जाता. बुकींग करतना तुमी तर हांगसर येतात जाल्यार तुमचें मोटर आनी मोटराचो नंबर दिवंक जाता, कित्याक आमी हांच्यान तुमकां भितर घेवंक जाता. हे भाशेन तुमकां भायल्यान तुमचें मोटर पार्किंग करपाची गरज ना. भितर हाडून मातशी पयल्या मिसाची ती ते सायडीन पार्क करात, दुसऱ्या मिसाक मागीर ती हांगसर येतात आनी थंयसरूच लायतात, आनी मातसो गोंदळ जाता. आनी हांवें तांकां सांगलां तो दारवंटो मातशें उक्तें करात, ते सायडल्यान तुमच्यान भायर वचूंक जाता. पूण कितें जाता, ते सायडल्यान भितरूय येतात लोक, तांचे कडेन गार्ड्स ना म्हणटात ते. ताका लागून मातशी आमकां हें जाता, पूण हितून अडचण जाता. पूण तें पळयता हांव कितें करूंक जाता पळय तें. म्हणटच हें मातशें मनांत दवरात. थँक्यू वेरी मच. आमी सगळीं उबी रावया. सर्विसपूर तुमची सवे आसूं, तुमचे सगळे आसूं, आनी सर पदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. पेज तुमच्यान जर कुमसारांक येवंक जाय तर आमचे फादर सॅक्रिस्टीन बसलेले आसात. तुमच्यान ते सॅक्रेमेंटाची फावो करूंक जाता. थँक्यू. पेज 219, T37.